मनशानो देवाका येवन कोरा उल्हासानी सर्वेस्पराक वखाणा सगळ्या मनशानो देवाका येवन कोरा सर्वेस्पराची सेवा कोरा आनंदान ताची भक्ती कोरा सुरगीता गाऊन गाऊन भितर सोरा संतोषानिया देवा मुखार हालेलुया 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 उल्हासानी सर्वेस्पराक वखाणा सगळ्या मनशानो देवाका येवन कोरा उल्हासानी सर्वेस्पराक वखाणा सगळ्या मनशानो देवाका येवन कोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं प्रितीच्यानो आयज आमी हांगासर बागेंत आंतोनीक मान दिवंक आयल्यान देवाक दिनवासूंक आयल्यान ताच्या सबार देण्या पासून आशिर्वादा पासून जावं ते आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान आनी आमी हेच मनान दिनवाशी काळीज घेवन आयल्यान देवाक आर्गां दिवं इश्टानो देव केन्नाच आमच्या रिणांत रावना आमी सदांच देवाच्या रिणांत आसतात कित्याक देव आमकां इतल्या देण्यांनी भरता आमी उत्सुक्त पातकी वायट जावन लेगीत देव आमकां आपल्या देण्यांन भरता आपल्या आशिर्वादान भरता इश्टानो आयज जेन्ना हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना देवा लागीं मागुया देवा सदांच तुका उपकारी जावं तुका दिनवासूं आनी तेच भाशेन बरें जिवीत जिवन हे मिसा भेटेन मागुया तर हे मिसा भेटेन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करुया हात जोडून काल तिकायन म्हणुया हांव पातकी सर पत्वीदार देवा आनी तुमकां भगवान पडून जगण्यान सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट हांवें जायती प्रार्थना केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या बसत बागेन सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भगवान म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया हे मिसाचें इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता
कॉन्स्टंटिनो लोबो ताचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन दरेकली आमी आमच्यो गरजो घेवन आयल्यान, जावं कोण भलायकी सोदता पिडयेंत आसा, जावं कोण नोकरी सोदता भुरग्याचे देण्याक आशेता जिविता सांगाती सोदतात, हेर आपले घराचे जिविताचे प्रश्न घेवन आयिल्ल्यो आसात. इश्टानो ह्या वेळार आमचे तशेंच आमच्या भाव भयणाची जाणी कोणें आपणा पासत माग म्हणल्यार तांचोय उगडास करून सगल्यांची आमची मागणी बागेवन दादोनीच्या हातांत घालून ती देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागेवन दादोनी कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोडशे कांताक आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया शब्दा जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बागयुओंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकानी आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपली भुरगीं केली आनी असो आमकां जिवो बरवासो दिलो आनी एक दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावन नजो तसलें, सारकें निश्कलंक कोदीस भावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातून तुमी संतोशान मुरगोटल्यात. हे पोरी जशे विनाशी भांगार कोसाक लावून तपासतात तशेंच तुमच्या भावार्थाची ओदीक उंच मोल घुमून येतलें. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाकाणी वडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना तरूय तुमी ताचो मोग कोत्तात. आजून ताका पळय नासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां व्हरत्या आनी मोगान भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगोडटात आनी तुमच्या भावार्थांतल्या उपजता तें तुमच्या तारुणाक तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात बोदतात तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कोतुवां उचली व्हरती ताचेर संतोसता ताणें ती नियाळची. जबाब. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपली भोगती कोतेल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. राष्ट्राचें दायज आपले परजेच्या हातान घालून आपल्या कोतुवाचें तिका बोल दाखयता. जबाब. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले परजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणांक स्थापून दिता. पोवीत उचित ताचें नांव ताची वाकानी तोखता नितेकाली. जबाब.
सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. ची पोतमानांक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोमया जेजूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो गरीब. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्ग पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पडे आमी सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शिव वर्तमाना पासत घरदार भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्या काळांत दुमाळ्यां बरोबर तो घरां दारां भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक शेंबूर घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसा तीं सोबार जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. प्रितीच्यानो ही एक काल्पनीक काणी सारकी न्हय ती, पूण एक बरो संदेश दिता. एक खंय गिरेस्त मनीस आसलो, ताका खंय कांय फाल्त नासलें. इतलो तो गिरेस्त आसलो खंय लोक ताच्या रिणांत आसलो जाय तो. आनी इतलो तो गिरेस्त हो मनीस आसलो, एक दीस ताच्या घरा सरशीं खंय एक रिशी पावता जो मागोन ओ भीक मागून जियेता तो मेंडिकन. तो पावता रिशी आनी तो पावोन खंय ह्या गिरेस्त मनशाक थंयसर ताच्या घराशी देखता आनी म्हणटा, म्हाका कितें दी जेवंक. आनी तेन्ना हो गिरेस्त मनीस खुशाल जावन आपूण आसून जाणा जावन हांव इतलो गिरेस्त येता खंय भायर आपणाच्या हातांत तांदळाचो कांसो घेवन रायस बाउल घेवन येता खंय आनी थंयसर तो ताका दिता. म्हाका जाय तें दिल्लें आसा आनी इतलो लोक म्हज्या रिणांत आसा. आयज देव देखून रिणांत पडलो. म्हणल्यार जेन्ना हे रिशीन मागलें देवाच्या नांवान तूं म्हाका कितेंय जेवंक दी, तेन्ना तो ताका तांदूळ दिता कांसोभर. आनी हें पळोवन तो म्हणटा, इतलो लोकूय रिणांत आसलो, आयज देवूय म्हज्या रिणांत पडलो म्हणून. हें आयकोन जे तांदूळ रिशीन आपले उंटयेंत घातलेले, हो रिशीकूय ते उंटयेंत आपलो हात घालता आनी मूठभर तातूंतले तांदूळ भायर काडटा आनी ताच्या हातान घालता खंय. देवाच्या नांवान एक मूठभर तांदूळ तुका दूर. आनी तो आसूंक लागता, हे तांदूळ म्हाका कित्याक, म्हजे लागीं आसा. तेन्ना हो रिशी ताका म्हणटा खंय, देव कोणाच्या रिणांत रावना, हे तांदूळ तुका दूर. इश्टानो, थोड्याच समया भितर खंय हो मनीस लॉसान वेता. ताचे लागीं आसलें तितलें काबार जाता, ताची नोकरी वेता, तो पिडेन पडटा. असली ताची दुर्दैव परिस्थिती जाता, ताच्या खंय घरांत ताका जेवंक देखून कांय आसना. तेन्ना खंय वळवळे भोगता तेन्ना ताका त्या मूठभर तांदूळ दिल्लो तांचो खंय उगडास येता.
ते तांदूळ हाडटाकूय रांदता आनी जेवता आनी आपली भूक मारता त्या वेळारकूय ताका उगडास येता. देव कोणाच्या रिणांत रावना. पयली परिस्थिती आसली सगलो लोक ताच्या रिणांत आसलो आनी ह्या रिशीक देखून आदार दिवन ताणें एके भाशेन देवाक रिणांत घातलेलो. पूण ताची परिस्थिती असली जाली एके घडयेर ते देवाच्या नांवान दिल्ले मूठभर तांदूळ ताची भूक मारूंक आदार दितात. आनी तेन्ना ताका उगडास येता देव कोणाच्या रिणांत रावन. इश्टानो, होच संदेश आयज दर एकल्याक आमी म्हणटलीं जाय तें आमी जाय तें केलां देवा. देव कोणाच्या रिणांत रावना. आनी असलेच एके भाशेन प्रश्न आयज पेद्रू घालता. पेद्रूक आयज प्रश्न घालपाक कारण आसलें. पेद्रू म्हणटा जेजूक, आमी सगळें सांडून आयल्यात तुजे फाटल्यान. एके भाशेन त्या प्रश्नाक आसतलो आतां आमकां कितें मेळटलें. कित्याक ताचे आदीं जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दिता. गिरेस्तकाये वयर गिरेस्तकाय आडकोर स्वर्गी राज्यांत पावंक तो तांकां सांगता. कित्याक गिरेस्तकाय वायट कशी न्ही पूण गिरेस्तकाय मनशाक हांगाच दवरता म्हणून. आनी तो एक गिरेस्त तरणाटो आयिल्लो जेजू सरशी, देवा म्हाका स्वर्गी राज जोडून कितें गरज. आनी जेजू ताका सांगता सगळें दी. पूण ताका आडकोड जाता, दूख लागता सोडूंक. हे नदरेन जेन्ना तो तांकां ही शिकोवन दितालो आतां पेद्रू म्हणटा आमी तर सगळें सोडलें, आमी आतां गिरेस्त ना. आमची घरच्यांक सोडली, फामील सोडली, धंदो सोडलो, आमचे लागीं आसलें तितलें पोजेशन्स आमी सोडलें. आतां आमकां ताचेहून अदीक मेळटलें, कितें बरें मेळटलें. एके भाशेन जेन्ना तो जेजूक प्रश्न करता आतां तुज्या नांवान आमी सगळें सोडलां, आतां तूं आमकां रिणांत आसा, तुवें कितें दिवंक पडटलें. तेन्ना जेजू ताका सांगता फामील सोडल्या, तुवें गोरदार सोडलां, शेतां भाटां सोडलां, 10 माप तुका अदीक मेळटलें. कोश्टां पिडा पिडा बराबर तुका ह्याच काळान 10 माप अदीक मेळटलें. जेजू तांकां सांगता देव रिणांत रावना. देवा नांवान तुवें पिडापीड सोंसले वो कोस सोंसले वो तुवें कितें दिलें देव अदीक दितलो. देव रिणांत रावना. आनी इश्टानो हें ताका तावें जाता. होच तो पेद्रू उपरांत ह्या जेजूक परगडटलो जे जेजूक लागोन देवाक लागोन ताणें सगळें सोडलेलें त्याच देवा. पूण पळोवंक गेल्यार जेजू म्हणटा तो तुका जाय तें 100 माप अदीक मेळटलें. पेद्रू कितें मेळ्ळें काय? दौलत कांय ताका मेळोंक ना. ताका व्हडलीं भाटां बेसां कांय मेळोंक ना. व्हडली गिरेस्त काय ताचे उपरांत ताका मेळोंक ना. मेळ्ळें तें म्हणल्यार कोश्ट. जेन्ना तो जेजूक परगडटालो तेन्ना मेळ्ळें तें म्हणल्यार मरण. रगत वारून तो जेजू पासत मेलो जाल्यार कसल्या दौलतीची ओ 100 माप अदीक मेळटली गिरेस्तकायेची देण्यांची खबर करतालो काय? ही स्वर्गींची देण्यांची. आनी तेंच ताका फावो जालें. पेद्रू कळ्ळें जेजू जें खबर करता 100 माप अदीक फामील अदीक गिरेस्तकाय शेतां भाटां ही स्वर्गींची देणी सगळी. आनी हेच नदरेन तो उपरांत दुसऱ्यांकूय एके भाशेन हो संदेश दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयत हांव जरी तर तें सारकें वाचलां जाल्यार जेजू पेद्रू जी कोण आजिया मायनरान थंयसर क्रिस्तांव लोक कोश्टतालो तांकां सांगता. कित्याक जेन्ना ती पिडापीड सोंसतालीं तांचे मनांत हें आयलें आमकां कितें मेळटलें जेजू पासत कोश्टोन. आमचें सगळें वेता, आमची फामील काबार जाता, मारून उडयतात, आमचे लागीं आसा तेंवूय वेता, कितें जातलें चल भावार्थ सोडुया. ही परिस्थिती येवंक जाताली. त्या पासत ते नदरेन भाग्योन पेद्रूय चीट बरयता तुमी कोस्ट पिडापीड सोंसतात जायत पूण तुमकां सोडवण थावी जातली. जी सोडवण एक प्रवादी आशेन रावताले, देवदूत आशेन रावताले पळोवंक, जी सोडवण जेजू घेवन आयलो तें हे व्हडांतली व्हड सोडवण म्हळ्यार जेजू आमकां साल्वार करता ती कृपेची देणी हो संतोश हो मेळटलो हें सांगता तो तांकां. आनी इश्टानो खऱ्यांनीच इतल्या भाग्यवंतांचे जरी तर आमी नदर घालीत तांचें जिवीत तेंच आमकां दाखयता. भाग्यवंत हातून ताणें आपल्या कुटुंबाक सोडलो गेलो तो जेजू पासून आपलें जिवीत दिलें. आनी आयज पळयात ताणें एक फामील सोडली जायत, आपली फामील सोडली जायत, आपलें घरदार सोडलें जायत. ताचें आयज पळयात कितलीं भोगतां, कितली व्हड फामील ताका मानतात ती आनी त्रेजेनाक येवंक रावतात. कित्याक लोक मानता ह्या भाग्यवंताक.
जाणें आपली एकूच फामील सोडलेली, आयज ताका पळयात कितली फामील आसात. जाणें आपल्या लागीं आसलें तें सोडलें, देवान पळयात ताका सुर्गीची देणी फावो केली, भाग्योनपण फावो केलें ताका सांत म्हूण पाचाल. आमच्याच पुताक, गोंयच्या पुताक जेवाजाक सोडून गेलो तो आपल्या कुटुंबाक, आपल्या गांवांक, श्रीलंकाक, त्या लोकांक थंयसर जेजू दिवंक, आनी तो लोक ताची फामील जाली, तो लोक ताची दौलत जाली, गिरेस्तकाय जाली. आनी देवान हें ताणें सगळें आपणा पासो दिला म्हणून देव रिणांत रावंक ना. देवान ताकाय बी भाग्योन केलो पळयात, ताकाय बी व्हडती फामील फावो केली. इश्टानो, आमच्याय जिविताचेर जरी तर नदर घालीत जाल्यार पाद्री माद्री जायते फावटी आमी म्हणटात आमी कितले त्याग करतात, कितले सॅक्रिफायस आमचे फामिलीक सोडून येतात. वय, फामिलीक सोडून येतात, आमच्यो फामिली पयस आसात, पूण देव आमकां व्हडली फामील दिता. कुडी आमी मांयक सोडून आयले जायत, मांयच्या हातीन रांदलेले जेवणाचो उगडा आसता जायत, पूण कितल्यो आमकां मांयो फावो जातात ज्यो आपलें जेवण घेवन आमकां धाडटात आनी मांयच्या हातींचो रूच भागयतात. कितले आमचे बापूय, घोडे आमी बापूय सोडून आयले जायत, भावांक सोडून आयले, पूण कितले आमचे बापूय भाव जाल्यात जे खंयच्याय वेळार उलो मारल्यार रोखडेच आदाराक पावतात. कितल्यो आमच्यो भयणो जाल्यात ज्यो आमकां सदांच आदार दितात, बुजवण दितात, येतात, सांगात दितात. इश्टानो, घोडी एक सोडल्यान जायत, पूण देव रिणांत रावना. देव 100 माप ओदीक दिता. आनी हें तें इश्टानो, जायते फावटी आयज होच आमकां संदेश जायते फावटी आमच्या मनांत येत जाय. हांवें देवा पासून जाय तें दिलां ना, देव आमचे पासून जाय तें दिता, कित्याक देव केन्नाच रिणांत रावना. हें म्हणटा तेन्ना एक दुसरो प्रश्न येवंक जाता, हांवें देवा पासून दिलां, पूण देवान म्हाका कितें दिलां? आयज म्हज्या जिवितांत पिडा आसा, म्हज्या कुटुंबांत प्रश्न आसात, कांय बरें जायना, सगळें फाल्स जाता, सगळे वाटेन दूख. इश्टानो, जेन्ना पेद्रू प्रश्न घालता, कुडी तो देवा जेजू लागीं विचार करूंक रावतालो काय, देणी संवसारी देणी सोदतालो काय, आमी सगळें सोडलें, आमकां कितें मेळटलें? पूण हें मात तावें जाता. उपरांत पेद्रूक कळटा देव जी देणी दिवची आसा ती संवसारी न्ही, संवसारी दौलत न्ही, ती वस्तूंनी मेजूंक जायना, पूण सुर्गीची दौलत, ती कुरपेची, मोगाची, संतोश, ह्यो वस्तू. इश्टानो, आमी जरी तर देवाक दिला म्हणून रावतात जाल्यार वस्तूंनी देव आमकां भरतलो म्हणून आमकां मिलियनेर करतलो ना. जरी तर आमी देवाक दिलां जाल्यार देव आमकां सुर्गीची देणी. पूण ह्या संवसारांत हांवें देवाक कितलें दिवन देखून देवा पासत वावर केलो, पवित्र सभे पासत वावर केलो, देवा पासत हांवें कितलें हे ते संस्थांनी म्हजे दुडू दिले, त्याग केल्ले, पूण आयज म्हाका कितें, म्हाका पिडा आसा. देव सुर्गीची देणी दितलो, संतोश दितलो, ताच्या वैभवान वांटो दितलो. ही उडती दौलत, कित्याक देव रिणांत रावना. घोडी आयज म्हज्या कुटुंबान म्हजे लागीं चड ना आसत, पूण देव खुशालकाय दितलो, सुसेग दितलो, सवस्काय दितलो, बरी न्हीद दितलो. इश्टानो, असली देणी देव आमकां भरता. आनी त्या पासत जें कितें हांव देवाक दितां तें देव म्हाका 100 माप ओदीक दितलो. आयज होच संदेश आमी घेवन या. इश्टानो, देव केन्नाच रिणांत रावना हें आमच्या मनांत घालूं. ह्या पासून इतल्या भाग्यवंतांनी आपलें जिवीत देवाक भेटयलें आनी देवान तांकां ओदीक दिलें. आयज हांव देवाक कितें भेटयतां? हांवूय देवाक प्रश्न करतां, देवा हांवें हें दिलें, म्हाका कितें मेळटलें? इश्टानो, देव दिनासतना केन्नाच रावचो ना. पूण देवाची देणी म्हणटा ती संवसारी मापान आमी मेजूंक जायना, ती सुर्गीच्या मापान मेजपाची. ती उत्तम देणी जावं ती कुरपेची, मोगाची, संतोशाची, सवस्कायची, पीस असली. आनी हेच देण्यांनी देव आमकां भरतलो. आयज जेन्ना आमी हांगासर आयल्यान देवाक आर्गां दिवंक, हो जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो, त्या जेजूक आमी आर्गां दिवया. जेजू, आमी तुज्या रिणांत आसात आनी हें रीण आमी केन्नाच फारीक करूंक जावचें ना. बरी भलायकी तुवें आमकां फावो केल्या, बरो सुसेग आमकां दिला जायत, तुजो मोग तुवें आमकां दिला, कृपा दिल्या, त्या पासून देवाक आमी आर्गां दिवया. देवाक शिणचे सुवातेर इतलें करून देखून म्हाका कितें मेळ्ळां? आमच्या घरांत आयज पळय प्रश्न. ताचे बदलेक आमी देवाक आर्गां दिवया. देवा, हांव सदांच तुका उपकारी, तुज्या रिणांत सदांच उरतलो, कित्याक देव आमच्या रिणांत केन्नाच उरोना. इश्टानो, हीच कृपा दर एकल्याक मागुया.
सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जाता तितलो तोकोस घेवन पोरजेक एकचाराचो मारोग दाखोवंक आनी सदांच देवाच्या एकचारान आपले जिवीत सारूंक बापा लागीं मागुया. कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरग्यांनी सदांच मोगान आनी एकचाराचे गांठींत बांदून रावंक सगळ्या कुटुंबा खातीर मागुया. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भक्तीन वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक तशेंच आयचे इंतेसांव भेटयतल्या कॉन्स्टंटिनो लोबो हाका भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन सुबा आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दुयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन सुर्गीच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचे काळीज काडूं आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करून सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काड्यान सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें ते बागेवन आंतोनी पासो तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा आपल्या अरोंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशा गुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय देखून सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani संसार गोंधळ्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्वराची नावे येतात आकाशाचो उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जांच्यान दिमी घालूंक जायना तुमी बसात फाटल्यान आसात तांकां आडकूड जाता आपलीच कुशीन कोस्ट मोरोन सुसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समोर पुंची तेच फुरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवें आनी सासणीक खोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे बसोत आनी सोमेस मनशा बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गूट परगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चोरवणची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगोर शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी प्रितमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडत पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरोपतात कोण पिणेंत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिवितां सांगाती सोदतात हेर आपल्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात तांची सगल्यांची दया कर म्हण मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता बागेवन तांतून आनी सूर काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकमणान सोर पदवीदार बापा सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनां दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दी दवरून म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुटीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आनी जे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या शांती सुद्दां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमची सोव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळीं उबी रावतलीं. ओनली दोज हू आर बॅप्टायज्ड इन द कॅथलीक चर्च and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. खोमियाच्या वेळार आमी गायन घेवया D7 पेज 50.
प्रार्थया. मोगाळ आनी विस्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचे जेवणाच्या बोडान बागेवन आंतोनीची देख घेवन तुज्या मोगान सुद्दां ती रावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता जबुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. आज आमच्या पातकुराचो फादर फ्रांसीस शावियर बारीत निमाणो मुंगळार आमचे फिरगोजेन, कित्याक 31 दनपारच्या वेळार तो आपल्या घरा वेतलो आनी थंयच्यान दुसरे फिरगोजेन ताची बोलदी जाल्या थंय वेतलो. बायगेवन आंध्रेचे फिरगोजेन वास्को दा गामा. 4 वर्सां ताणें उमेदीन भरून, उर्बेन भरून, हुशारकायेन आस्त्या मुखामळान आमकां सेवा दिल्या. ते सेवे पासत आमी ताका दिन वाचतांव, अर्गां दितांव. आनी सगल्यावन व्हडली सेवा म्हणल्यार देवाचें उतर बरे भाशेन पुरगटप. तुमी तर इतलीं जाणां हांगा येतात मुंगळाराचीं, देवाचें उतर तो बरे भाशेन पुरगटता. ही सेवा ताणें आमकां दिल्या ते पासत आमी ताका दिन वाचतांव आनी ताका अर्गां दितांव. आनी ताच्या फुडल्या नेमणुकेंत गवळीक वावरांत बरें सावंड येता. बायगोन आंतोनीन ताका सदांच राखचो, सांबाळचो. हांगातान तो बायगोन आंध्रेचे फिरगोजेन वेता वास्को. थंय ते फिरगोजेंत बायगोन आंध्रेच्या काल आमी ताका घातांव. ताचे विणवणेन थंय बरो गवळीक वावर तो करूंक पावूं अशें आमचें मागणें. आनी ताका आमी तुमच्या नांवान खेरीत भाशेन दिन वाचतांव. हांगासर दुसरो पातकूर येता फादर मारियो कारवाल, जो सांत आंद्रेचे फिरगोजेंत आहा पूण गोवा वेले आहा. थंयच्यान तो हांगा येता पातकूर कसो 31 येतलो आनी मागीर तो आपले मुण्यारपण हांगा चलयतलो. ताकाय आमी बरें आवंडयतांव आनी आदींच फुडें देवान ताचेर आपली विंचोली आशिर्वचनां बायगोन आंतोनीचे मजतीन घालूं म्हूण मागतां. आतां जुन्यांचे 3 तारखेर तावन फुडल्या सोमारा दीस तावन आमचें त्रेजेन सुरू जाता. आनी हे त्रेजेनांत आमी किरीत भाशेन वांटो घेवंक आयज पयसतावन येता. आनी तुमकां बऱ्यो सवलती दिवपाक सगली बंदोबस्त हांवें केल्या. हांगा व्हडलें पेंडॉल घातलां, कित्याक पावसाच्या दिसान तुमी भिजतात. आनी पेंडॉल घालून व्हडली जायंट LED येतली थंयसर, जे भाशेन निमाणें ब्रेस्तारा दीस, शुक्रारा दीस, पास्कांच्या आयताराक आमी घालता तेच तरेन जातलें. हे फावटी वयर धांपलां पावसाक लागून आनी व्हडलें पेंडॉल घातलां. सो तुमकां मागीर भितर सरूंक भायर सरूंक आवगोड जायना. ओल्ड गोवा जाता ते भाशेन, कित्याक पोरूं हांवें 5:30 मीस सुरू केल्लें. आमकां दिसना इतलो लोक येता, पूण 5:30 मीस ओल्ड गोवा लोक मिसाक येता ते भाशेन ओल्ड गोवा पेंडॉलान जाता ते भाशेन इतलो लोक जालो. हे मनान धरून आमची फाब्रिकाची कमिटी म्हणूंक लागली, पदिगार पेंडॉल घालया, लोकांक बरे भाशेन वांटो घेवन दी, न्हू जाल्यार हांगा लूट जाता. आनी मागीर हांगाय आसतलें पोरूं आमी बिस्तें पोवपाक हांगा घातलें भायर सोदता आसतूय, तेंय बऱ्याक पडलें. कित्याक लोक मागीर मीस काबार जालें म्हणटे पावस पडटा जाल्यार भायर सरूंक भियेता भिजोत म्हणून. सो तें पेंडॉल बऱ्याक पडलें. आनी दुसरो पळय लोक येता तांकांय बऱ्याक पडटा. म्हाका हांगा थंय कॉरिडरांनी शिंपडलेलीं तुमी नाकात, कित्याक मागीर तें सगलें डिस्ट्रॅक्शन. हांव देंवलो ऑफिसान वयता म्हाका पळयतात, पातकूर पास जालो ताका पळयतात, कोण ऑफिसांत येयलो ताका पळयतात. हांव म्हणटा मिसाक आयल्यान तुमी मिसाचेर कॉन्सन्ट्रेट करात. हांगा तांगा तकली हालता तुमची, तसलें म्हाका ना. कुमसाराक कोण पास जालो ताका पळयतात. तुमी मागणें करून गेल्यान मन ध्यान घालूंक ते पासत तुवें TV आतां ती सद्याक TV बंद आहा, ती आमी सुरू करतले. कित्याक रिपेर्स केला देखून सगळें ती चलोना जाल्यार सगल्यो चलोनात.
त्यो तश्यो तेचे डिपेंड जाल्ल्यो आहात त्यो मागीर सगल्यो सारक्यो कोत्तल्यो आमी पूण तुमी म्हाका नाका अशीं शिंपडलोली तुंय बरे भाशेन तुमी वांटो घेवंक पावतल्यात सारकी इस्कोड कोदेलांक घालून आमी थंय सगली सेवा तुमकां एक सांत आंतोनीची मुर्ती हांगा आसतली दुसरी तुमकां तुंय उमावंक घेवंक थंय आसतली तेच दोनी मुर्तींचो तुमी आशिर्वाद तुमी उमावंक घेयात अशें आमचें म्हणणें तुमकां मागीर मीस पयलें 5:30 वाजता दुसरें 5:45 तें इंग्लिजीन तिसरें त्रेजेनाचें मुख्य मीस 8 वाजता थंय आमी बायले देवाचें उतर पुरगुटपी येतलेत 13 दिसांक 13 येतलेत कित्याक अंदू आमी आमच्या महाधर्म प्रांतांत जे केंद्र आहात सेंटर्स आहात जे केंद्रा देशी जायतो वावर चलता तुमी नकोत कितले केंद्र आहात ते सो ते 13 केंद्र हांगा येतलेत केंद्रांत वावुरल्यात ते पाद्री वो सद्याक आसात ते पाद्री हे केंद्राची ओळख तुमकां दिवंक आमची दियोसीस कशी चलता इतल्या केंद्रांनी आनी फुडें पावल्या हाचेर तें तुमकां ओळख दिवंक तांकां हांवें एक पावटी आपयल्यात सो तें मुख्य आनी मागीर 9:30 आनी ताचे उपरांत सांजे 4:30 आयताराचो ओरार बदलता तूं जाणा जाल्यार बरें आयताराचें पयलें 5:30 दुसरें 7 वाजता इंग्लीश भाशेन तिसरें 8:30 वाजता आयतार देखून चवथें 10 वाजता आनी पांचवें सांजेचें 4:30 वाजता ही पद्दत आमी दवरल्या तुमकां आमी नोटीस बोर्डाचेर घालतल्यो सगलो मिसांचो ओरार आनी बराचभर आमच्या फिरगोज पत्राचेर लिली बुलेटीन ताचेर सगलो छापून आयिल्लो आसा आमचो प्रोग्राम सो ताचेर तुमी पळयात ते भायर पातकुरान वॉट्सॅपाचेर सगल्यांक धाडला कोण तुमकां तरी जाय आमच्या फिरगोजकारां कडेन विचारात वॉट्सॅपाचेर आहात ते आमकां प्रोग्राम धाड बरे भशेन पातकुरान केला पोरूय केल्लो तेय वर्साक केल्लो सो वॉट्सॅपाचेर तुमकां सारको तुमच्या घरा लागीं पावतलो फादर हायसीन कुमसाराक आहा तुमकां तरी कोण कुमसार करूंक जाय तुमी थंय वेचे गेल्ल्या दिनवासता ताचे सांगात हांव वावुरलो जाय ती बरेपणां हांवें अणभवलीं ताकाय हांव दिनवासता आमच्या शिवोलच्या फिरगोजकारांक दिनवासता तांचो मोग मोयपास हांवें अणभवलो आनी तुमकां सगल्यांक दिनवासता तुमी म्हाका तुमच्या मागण्यांनी सांबाळलो देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी तुमी म्हजे पासत मागचें देव बरें करूं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाची मोड भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रितीमोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्म दोता खोर म्हजें जिवीत नितोळ आनी निर्मळ बोर म्हजें मौन जाणवाय पेटोय म्हजें काळीज प्रितीमोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगोटूंक म्हाका शिकय हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगीन आयिल्लो तोच बाळूक जेजू
तुजी विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरोज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यून तांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो बिरांती आनी आखान पडे. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयून तांतून तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोंदवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या दुर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंती जीव सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनोती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले.